बिलकुल खरं म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना जितेंद्र देशमुखाचो तो मुद्दो आसा, पण एक जर तुम्ही पळयलें जाल्यार एक मंत्री म्हण जेन्ना तो आसता तेन्ना कांय गजालींचें भान दवरप आसता. आणि जेन्ना अशी गजाली मंत्री उलयतात ज्यो आमच्या संविधानाच्या चौकटी भितर बसनात, तेन्ना तुमकां दिसना की त्या मंत्र्याची मातशी चूक जाता अशी? कसले पद्धतीन म्हणटा तुमी? संविधानान अशें म्हणा इंडिया विल बी अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक country sovereign republic. India would be secular democratic sovereign republic. When this is said, to say anything else is unconstitutional. Not only unconstitutional, it is violatory. It should entail criminal proceedings against that. नारायण ताज्या मुखार वचून एक तुमकां प्रश्न विचारता, प्रामाणिक जनतेच्या मनांतलो प्रश्न विचारता. अशी समजा म्हणिल्लें दीपक बाबान की नरेंद्र मोदीची एक स्वताची एक अशी हिंदू हार्डलायनर अशी इमेज आसा जी इलेक्शना पयलीं काँग्रेसीन ताचो खूब हे केल्लो, आवाज केल्लो. आज प्रधानमंत्री जाता तुमकां कळटा की ते हो देश तुगेलो तसो चलोवपाक सोदनात, ते सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार वचपाक सोदतात आनी हो भारत सेक्युलरच आसतलो हें नरेंद्र मोदी सिद्ध करतले. अशी जर एक प्रामाणीक भाशण जर ठोकिल्लें दीपक बाबान, रादर देन युजींग दीज वर्ड्स लायक हिंदू नेशन, तुमकां दिसना तें चड बरें जाता आशिल्लें? ते तुमचें म्हणणें बरोबर आसा, पण म्हाका इतलें आनी म्हणपाचें आहा की ते धर्माचेर कांय उलोवंक ना. हे धर्माचे राज्य आसचे, हिंदू धर्माचे राज्य अशें कांय उलोवंक ना. फक्त कितें म्हटलां, तो एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू ही संकल्पनाच मोठी आसा. ती संकल्पना इल्लीशी संकुचित करपाची ना, हितून सगळे तरेचे लोक येता. आमी फक्त तो आमच्या पुरतो अर्थ लायता, राजकारणी लोक सोयी खातीर अर्थ लायता प्रत्येक जाण. तशें आसना. आमी बहुजन समाज म्हणटा तर बहुजन समाज हेजो अर्थ भितून सारस्वत ना अशें ना. तेवूय येयले भितून. बहुजन समाज कोण? पीडित, दलीत, जेंचे कडेन कांय ना, जांकां आतां कितें मदत करपाक असो प्रश्न ना. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान पयले जे 3 आमचे विधानसभा जाल्यो, तिनूय जण मंत्रिमंडळ 3 पैकी एक मंत्री आसतालो. जितेंद्र देशमुख सारख्या मनशान हिंदू या शब्दाचो खूप संकुचित अर्थ लावून हातूंतल्यान गरज नासतना कॉन्ट्रोवर्सी करपाचो प्रयत्न केला. This is not the case. When you are violating the constitution, when you are demeaning the minority, he is saying it is not violation. It is violation. When you are violating the constitution, what is it? You are asking this to be a Hindu Rashtra. If at all on one side you said Sankalpana Hindu Rashtra asa, he falsidat. We are a secular democracy. बरोबर. तांचा आर्ग्युमेंट असा की तुम्ही ह्या गजालीकडे संस्कृती म्हणून पळयात, धर्म म्हणून पळय नाका. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो एका संकुचित दृष्टिकोनांतूनच जन्मलो. कसो? भाऊ काकोडकर, भाऊ let us not waste our time on history. No history. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन केलो, महाराष्ट्रातील संगणमत केले, मराठी खातीर वावूर केलो, तेन्ना विसरलेले लोक की कोंकणी आसा म्हणून हांगा. म्हाका एक गजाल परिस्थिती आज जितेंद्र बाब ते म्हणटात, तांणी एकदा क्लॅरिफिकेशन दिले की आम्ही संस्कृती ह्या दृष्टींतल्यान हो शब्द वापरिल्लो, तरी आसतना तुम्ही इतलो वाद कित्याक करता? हो तांचो मुद्दो. क्लॅरिफिकेशन मोगोच्या अध्यक्षान दिले म्हणजे जाले. आमदार थंयसर कितेंय उलयतलो आणि हांगा क्लॅरिफिकेशन दितले अध्यक्ष. आमदाराची माइंडसेट, त्याची मानसिकता, त्याची विकृती जी आज लोकांक दिसता, त्याच्या विषयी अध्यक्ष त्याच्या फाटीशी घालतलो. बरें, तेन्ना पयलीं म्हाका एक सांगपाक जाय की मगो पक्षा बद्दल ती मानसिकता उलयलो, पण तुम्ही जर इतिहास काढून पळयशात जाल्यार तेन्ना मगो पक्ष ही काळाचीच गरज आसली न्ही, आजूय आसा. पण ते जे म्हणले मराठी महाराष्ट्रवाद हो आमी ओपिनियन पोलाचो सोडलो न्ही. बरें, म्हाका एक गजाल सांगात नारायण बाब, हो जो आतां वाद जाला, जेन्ना तुमकां कळ्ळें की हो शब्द गेलो तोंडांतल्यान, गेलो न्ही, ते भाशण करतना जालें, अरे अपॉलॉजी द्या, ओके, गेलो आनी तुमी वापरलो शब्द. जेन्ना तुमकां लक्षात आयलें की हातूंतल्यान इवन नॅशनली कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या, तेन्ना हो तुमचो सारवासारव करपाचो प्रयत्न न्ही की आमी वी मेंट संस्कृती, वी डीड नॉट मीन रिलीजन, हो आतां सारवासारवेचो प्रयत्न असो दिसना तुमकां? अरे लेट हिम कंप्लीट. हांव एकच सांगता, हांव एकच सांगूंक सोदता की अपॉलॉजी दिवपा खातीर सुद्धा मानसीक दान. ओके, बरें, सांगा. ना तशें सारवासारव न्ही, सारवासारव कसले? आमी तुमकां सुरवातीकूच सांगला, आमचें प्रामाणीक मत आसा. हेजो अर्थ बाकीच्या धर्माक आमचो अनादर आमी करता, बाकीच्या धर्माक मानिना अशें ना. आमी हिंदू ही संकल्पना धर्मान मानीत ना न्हू, धर्माच्या फुडें वयता आमी. केन्ना इवन आमचो पक्ष सुद्दां तुमी पळयशात
आता दुर्दैवान आमकां तितलें समर्थन मेळना तुम्ही म्हणटा तशें वेगळ्या लोकांचें पण तरी सुद्दां आमचें मत आमी जी कितें काम केलें 17 वर्सां जी कितें लोकोपयोगी योजना हाडल्यो त्यो सगळ्या खातीर हाडल्यो आनी अजूनय म्हणटा गुणवत्ताचेर सगळें हाडचें जाती धर्माचे हाडचे न्हू कितें ते गुणवत्तेक वाव दिवचो चेस करचें आनी त्या मुळे सरकार करचें काय पॉलिटिकल एनालिस्टांचो हें व्यू असो आसा की खंय तरी मनोहर पर्रीकार स्वता कसो सगळ्यांचो मुख्यमंत्री म्हणून प्रेझेंट करता साश्टी भितर तो खूब वेळ घालता तो खंय तरी जो एक हार्डलायन हिंदुत्वाचो जो स्पेस आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कॅप्चर करपाक पळयता आतां गोंयांक असो एक पॉलिटिकल एनालिस्टांचो व्यू आसा की अशी स्टेटमेंट्स करून तो जो हार्डलायनर व्यू आसा आनी तो जो स्पेस आसा जो आज मेरेन भारतीय जनता पक्षा कडेन आशिल्लो तो तुमी कॅप्चर करपाक पळयता हे पळय ते आमी म्हणपाची गरज ना जर तुमी सगळो इतिहासूच जर काडून पळयशात जाल्यार गोंयांत लोक तेंच मानताले न्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो एकाच मानताले यू आर अगेन ट्रायिंग टू रिकॅप्चर युअर ओन स्पेस बाय युजिंग दीस हार्डलायन हिंदुत्वा लँग्वेज ना ना नॉट नेसेसरली तशें ना आमी प्रामाणीकपणे सगळे उलयता जर फायदो जर जाला आमी घेतलेच न्हू एक राजकीय पक्ष म्हणून फायदो म्हणून घेतलेच न्हू पण हेजो अर्थ आमी त्या खातीर केला अशें ना हो प्रामाणीक जे उलोवपाचे फायद्या खातीर केले ना पण मेळ्ळो जाल्यार घेतले हो व्यू ते असतात तुमकां दिसता नो आय वॉन्ट अ व्हेरी स्पेसिफिक समथिंग ऑन दिस पॉइंट पॉइंट नंबर 1 I had said this that MGP is trying to appease the honorable. Do you think they are trying to capture that hardline Hindutva space? One minute. No, my time is getting over quickly. They are trying to appease the Prime Minister. On the other hand, Manohar Parrikar has not uttered a word of this Hindutva and all other issues when he is I would call it colluding with them. So, colluding with the are LGP. they trying to get into that space? And the third issue is that this is the hidden agenda of MGP as well as BJP. Now, when they are colluding with one another, obviously both sides will try to capture these spaces. So this is a tussle you are saying to capture that hardline Hindutva space. Yes, because today also most of the MGP people have made a beeline to the BJP. बरें, म्हाका एक लास्ट गजाल सांगा जेन्ना हें स्टेटमेंट जालें जो दीपक ढवळीकरांनी आर्ग्युमेंट केल्लो त्या टायमार तुमच्या आमदारांनी विधानसभेक बसून तें आयकलें सुशेगाद घर गेले जेन्ना मिडियान तें स्टेटमेंट पिकअप केलें आनी दाखयलें मागीर तुमच्या आमदारांक जाग आयली आनी नेक्स्ट डे वचून तुमी बोवाळ केलो तुमची जी सेक्युलर संवेदनशीलता आसा ती मिडियान बोवाळ करता ही जागी जाता थंय हावसाक बशिल्ले कडेन तुमकां तो कितें उलयलें तें आयकूं येना हांव आतां सांगू की वेन देर इज अ पर्टिक्युलर डिबेट any issue is debated, many people may not be in the house. They may not have heard it first. No, एक मिनिट एकट्यान जरी ऐकले तरी ते दुसऱ्या दिसा ते काम जातले न्ही त्याच दिसा जावचे ना न्ही त्यांना तुम्ही कॉन्ट्रोवर्सीचेर कॅपिटलायज करपाचो प्रयत्न केलो न्ही आमी तेही म्हणटा आमी फायदो घेतले तुम्ही म्हणटा आमी फायदो घेतले नो तांचो फायदो म्हणजे तांचे एक मानसिकता उबारून आयली तांची विकृती दिसून आयली ही आमकां तुम्ही घेता तो फायदो बरो ते घेता तो फायदो वायट अशें आमी म्हणटा सगळी विकृती उबारून जी आयली ताचेर आमी विरोध केलो बरें आमच्या आमदारांनी वॉकआउट केलो आणि तातून स्वतः प्रताप सिंगजी राणे जे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसात ही रेड इट बरें and that is very important बरें that went to prove that Congress is still strong in this state बरें मुगेलो वेळ सोंपला सारको परत असेंब्ली सुरू जावपाच्या पण म्हाका दिसता खरेंच चर्चा हांगा सविस्तर जाल्या दोन्ही पक्षांनी आपापले मुद्दे मांडल्यात खंय तरी दोन्ही राजकीय पक्ष मान्य करतात की अशी एक कॉन्ट्रोवर्सी जावन तातूंतल्यान जर एक वाद जाता जाल्यार फायदो घेवपाचो प्रयत्न खंयचोय राजकीय पक्ष करतलो लोकां कडेन इतलीच मागणी आसा की धर्माच्या नांवान कितें राजकारण जावं जातीच्या नांवान कितें राजकारण जावं गोंयकारां मदीं ताका लागून कोडूपण येवपाक जायना जशें दोगूय पक्ष हांगा बशिल्ले मान्य करतात की खंयच गोंयकारां मदीं फूट पडपाक जायना राजकारण एक कडेन आनी गोंयची जी कॉम्युनल हार्मनी आसा ती एक कडेन इतले आमी गोंयकारांनी लक्षांत दवरचें आनी ते आमी दवरतले असो म्हाका तरी विश्वास आसा तुमी दोग जाण आयले आनी विचार मांडले आपले थँक्स अ लॉट पवित्र वाद प्रुडंट नमस्कार